देवबरा प्रेस्तार देव मोगजनो कोंकणी भाषेन लेनेकेत्र या कार्यक्रमात आम्ही असाव आज परत ब्रेस्तार आयला आणि 9वें वर्स 2020 आमच्या मध्ये असा झाला आणि ह्या वर्षाचे शुभाशय तुमकां दितना ह्या वर्सा कासरगोड तावन आमच्या मध्ये आमचो सोयरो आसा एक यकीन वकील एडिशनल पब्लीक प्रॉसिक्युटर जावन केरळा गव्हर्मेंट असो सेवा दिल्लो एक कोंकणी मनीस तितले मात नाही बॅरिनांत वचो न्हू अबुधाबी वचो न्हू तितले मात नाही गांवांत एक चॉकलेट फॅक्टरी करणं तितले मात नाही आनी की अशें कंटिन्यू LLB करणं आपल्याच्या बंतोडीचे सगळ्यांकी कोंकणीचे आनीक कानुनाचे संपूर्ण सेवा दिवचो तितले मात नाही आनी की आसा आमच्या मध्ये कोंकणी एक्टिविस्ट कासरगोडांत कन्नड एक्टिविस्ट कासरगोडांत आज आसा जाल्यार तो थॉमस डिसोजा आनी वकील आमच्या मध्ये आसा ताका कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र ह्या वर्साचे 2020चे पयले नेकेत्र जावन तुमच्या मुखार हाडूंक म्हाका संतोष भोगता स्वागत थॉमस माम स्वागत तुमकां हांव थॉमस डिसोजा कासरोड वाराड्यांतलो पयलो कोंकणी क्रिस्तांव वकील तितले मात न्ही अजून एकलोच वकील अजून एकलो पट्टा 30 वर्सां हांव म्हज्या उपरांत एक या दोग जाण LLB केल्ले जण आसल्यार ते कोणी आमच्या कासरगोडांत प्रॅक्टीस करूनात एकलो आसलो ऑलरेडी दुबय कामाक गेला आनी एकली आयल्या वर पास जाल्ली ती हांगा कोडियाल प्रॅक्टीस करता 1000 आयला गे अशीच ना तशेंच ओके मागीर तुझे शिकप आनी खंय जालें म्हण सांग मागीर आमकां आनी घालें गेलो पुरसो तयार कश्ट जाता सायट मारतलो मी आनी तुजे प्रायमरी इस्कॉल जालें सांग सांग म्हजें शिकप आमच्या गांवांतूच तशें बाळा फिरकेचेंत पयलें कॉन्व्हेंट सेंट बर्थोलोमियस एडेड प्रायमरी स्कूल त्या स्कुलान 7व्या क्लासी म्हणसर हांव शिकलो थंय ताच्या उपरांत संस्कृत खंयच्या आनी एक उपरांत ताच्या उपरांत हायस्कूल शिकलो महाजना संस्कृता कॉलेज हायस्कूल त्या वेळार मॅड्रास संस्कृत युनिव्हर्सिटीचे एकच एक साऊथ इंडियांत आसलें एक हायस्कूल ते शिकलो ताच्या उपरांत एलोशेसाक आयलोय ताच्या उपरांत म्हजें SLC जाल्ल्या उपरांत त्या वेळार हॉस्टेल बॉय मागीर हॉस्टेल बॉय ना ना डेली ट्रॅव्हलर त्या वेळार मागीर हांव सेंट ओलेशियस कॉलेजींत PUC सरवल्लो त्या वेळार आनी व्हॉलीबॉल हॉस्टेल न्ही हांव सदां वचना म्हणजे त्या वेळार कालें सांगलें आमकां बसां घंट्याक एक काडला कुंबळ्यांत मलबार ट्रॅव्हल समगट नातले आतां निमिष गंजी न्ही ताच्या उपरांत मागीर हांगा खंय एलोशियस कॉलेजींत आसतना आमकां ट्रेन त्या वेळार करियेची इंजीन उगी बंडी त्या वेळार भायर तिरणी पळयल्यार वय मुखार लागता आनी आमकां 9:30 कॉलेज स्टार्ट जाताली तोळ आमचे एक फस्ट ट्रेन येवचे 9:20 त्या 10 मिनटांनी आमी धांवन वयर गुड्या वयर पावचे एलोशियस कॉलेज तशें आसतना जाल्यार एलोशियस कॉलेजींत एक 2-3 एक्टिविटीज बारी क्रियाल आसलो पयल्यान पयलें आनी तूं जालें ड्रामॅटिस्ट जावन सेकंड इयरांत हांव एलोशियस कॉलेजचो पयले फावटी बेस्ट एक्टर जाल्लो एक तशें ताच्या उपरांत मागीर हांव व्हॉलीबॉल प्लेयर वकील जावंक करेक्ट फिट बरो एक्टर जाता LLB करेक्ट मनीस ताच्या उपरांत मागीर हांव डिबेटींग सोसायटीस भाशण तें सुरूच जालें मागीर आमकां एलोशियस कॉलेजींत ड्रामॅटिस्ट जावन आसतना आमकां त्या वेळार थंय एलोशियस कॉलेज लेक्चरर जावन ना दामोदर शेट्टी नादा शेट्टी तोय त्याच वेळार थंय लेक्चरर जावन कुर्सो ताणें म्हाका इल्लो बरो पाठिंबो दिला आतां बँगलोर रावता तो कन्नड एक्टिविस्ट बरो म्हज्या एका बुकाक येता ताणें मुन्नोडी कडेन बरें मागीर SDMांत LLB केलें ताच्या उपरांत STM लॉ कॉलेजींत ताच्या उपरांत तूं अबुधाबी गेलो एक फावटी सांग ना जाल्यार ताच्या उपरांत केलें जाल्यार तुजें व्हड पण कळना मागीर सांग हांगा जाल्ल्या उपरांत कामाक लागून बेंगलोर गेलो बेंगलोर गेल्लो हांव आदर्श फिल्म इन्स्टिट्यूटाक ड्रामॅटिस्ट कोर्साक गेल्लो ट्राय मस्त केला थंय वचून जाल्या उपरांत म्हाका फस्ट इंट्रोड्युशन म्हाका मेळ्ळें न्ही ऑडिशनांत मेळ्ळें म्हाका त्या वेळार गिरीश कर्नाटकी तें डायरेक्टर दिसता म्हाका गिरीश कर्नाटकी कोण म्हाका एक्झॅक्ट आतां उडास येना तसलो कोणी आतलो बारी फेमस
मागीर थंय पावल्या उपरांत मागीर आमच्या कुटनाथ हाकडे फिल्म फील्ड आमकां तितलें सांगिल्लें न्ही तातूंत येयल्ले गस्ट आमकां हांव ताका सांगून गेल्लो आनी ताका सुकोवचे खातीर मागीर हांव बॉम्बे गेलो बॉम्बे वचून थंय मागीर इल्लें काम कर मागीर थंय तो अबुधाबी गेलो अबुधाबी गल्फा गेलो 4 वर्सां 4 वर्सां पाटी येवन लोकां 4 वर्सांत पाटी येताना एक फावटी म्हाका कस्टमाच्यानी त्या वेळार दुसऱ्या हांगा मँगलोर सकयल एअरपोर्ट ना बॉम्बे एअरपोर्टांत म्हणजे पेट सोडीचे तशें म्हाका मस्त हॅरास केलें कस्टमराचे त्या वेळार हांवें चिंतलें हांकां कांय जाल्यार बूद शिकयची जाल्यार सवाल विचारची जाल्यार LLB करीत वकालत करची तशें हांव फाटी गेलो येवन 1.5 वर्सां भितर थंय रिजायन दिलें फाटी येवन हांगा STM जॉयन जालो आनी कुठल्या प्रॅक्टिसाक जॉयन जालोय कंप्लीट LLB जाल्ल्या कुठले आमी प्रॅक्टिसाक जॉयन कासरगोडांत कासरगोडांत LLB करताना सांगात हांवें चॉकलेट फॅक्टरी केल्ली ती चॉकलेट फॅक्टरी तुका कुडू जाली लोकांक स्वीट जाली लास्टाक मार्केटिंगाच्या प्रॉब्लेमार सोडली तें कांय चुका हाच्या खातीर सोडली न्ही बिकॉज ऑफ द जियोग्राफी तुका ते टॅक्साचे प्रॉब्लेमांनी जावन रॉ मटेरियलाचे प्रॉब्लेमान जावन तें तुका कोडू जाली लोकांक स्वीट जाली आनी ते सोडीचे पडले कितें बिकॉज ऑफ द रॅपर्स आनी तशें पळय ताच्या उपरांत परतून तें जाल्या उपरांत परतून गल्फाक सुमार 1-2 वर्सां प्रॅक्टीस केलें प्रॅक्टीस करतना स्टार्टिंगांत प्रॅक्टीस करतना आसा न्ही तितलें आमकां फायनान्शियली बरें तितलें गुडविल बिल्डअप जायना मागीर काजारी जालें मेंटेन करून पैसे द्यायचे सकट जाताना मागीर हांवें चिंतलें काले जाल्यार एक ट्रीप आमी गल्फा गेल्यार एक ट्रीप तशें चिंतलें हांवें तशें हांव म्हाका बहरेन इल्लें कॉन्टॅक्ट आसलें तशें हांगा बॉम्बे गेलो इंटरव्यू दिलो बहरेन गेलो बहरेन गेल्ल्या उपरांत म्हाका थंय बऱ्या कंपनींत अकावंटंट जावन काम मेळ्ळें अकावंटंट तूं कॉमर्स घे हय B.Com तशें जाल्यार कॉमर्स जावन म्हाका थंय काम मेळ्ळें ताच्या सांगात थंय म्हाका मस्त आमच्या इंडियन संघटना आसात न्ही एक कोंकण सिंगर्स क्लब आसले कर्नाटका सोशल क्लब आसले मागीर कन्नड संघ आसले इंडियन सोशल क्लब आसले सांगता इकडे सडावत सकट म्हणजे एक ना एक आमचे टॅलंट हांव कळ्ळें ड्रामांत जावन दी तशें वॉलीबॉलांत कोच जावन तशें ते यंग गोवन्स क्लब आसा वॉलीबॉल कोच यंग गोवन्स क्लब ना तांतू म्हाका कोच जावन आमी येयल्लो नाही तुका वॉलीबॉला विशयान तुवें सांगूं ना थंय कित्याक सांग ते कोच जावच्या पयलीं हांगा वॉलीबॉलांत कशें तूं ते वॉलीबॉलांत हांगा STM कॉलेजींत आसतना हांव थंय वॉलीबॉल टिमान सरवलो वॉलीबॉल टिमांत मजा की बरें केल्लेचे जण असले आरी सडावत असले केरळाचे जण तांकां बरें प्लेयर आसले हांगा कोऑर्डिनेशन करूंक एक जण नाटककार कोंकणी आनी तुळू उरले आसते तुळू आनी तांच्या मध्ये एक मिडिएटर बरी हांव रावलो तशें हांव STM कॉलेजीचो वायस कॅप्टन जालो 12 मदलो एकलो तूं जालो वायस कॅप्टन जालो ताचे उपरांत आमी युनिवर्सिटींत पयलें आसलें गोविंदास कॉलेज सुरत केल्लें ताच्या उपरांत नेक्स्ट माडात्यार सेक्रेटरी कॉलेजींत रॉबर्ट कस्टर प्रिन्सिपल जावन आसलें त्या वेळार आमी थंय सगळे युनिवर्सिटी चॅम्पियन जाले 3 वर्सां 3 इयर LLB तुजें वय तशें जाल्ल्यान म्हाका वॉलीबॉलांत रेकॉग्निशन मेळ्ळें सगळ्यांनी ताच्या उपरांत खंडापट्टे कट मारसो खंय तो लिफ्टर बरो लिफ्टर आनी बरो लिफ्टर हांव सडन ऑलराउंडर बरी ऑफेंडर जावन कळटालो तशें जाल्ल्यान म्हाका हांगा सेंट्रल प्लेयर की या बॅक प्लेयर तो इथे ऑलराउंड जाताना टायमार हांव सडावत ऑफेंडर जावन कळलो ऑफेंडर जावन कळलो तशें आसतना आमकां कालें जालें कर्नाटकांत सडावत म्हणल्यार आमच्या साऊथ कन्नड डिस्ट्रिक्टांत आनी कासरोडांत सेक्टर क्लबांनी म्हाका एक ना एका कामां घालताले खेळोंक गुत्त ना जाल्यार हांवें रेफ्री जावन स्कोरर जावन ना जाल्यार दुसरें एडवायसर जावन हांगा तुवें 3 वर्सां केलेलीं आनी तें तुका तशें सेक्टर जाल्ल्यान हांव थंय रूल्स एंड रेग्युलेशन तुका करेक्ट कळ्ळें आनी हांव मागीर इंग्लीश कन्नड मलयाळम कोंकणी सगळे भाशेन ती सांगून आलो तशें जाल्यार सकल भाशा पारायण तशें जाल्ल्यान म्हाका थंय हांगा गेल्ल्यानी बहरेनांत सवार क्लबांत म्हाका मेंबर आशिल्लो मागीर हांव कोंकण सिंगर्स क्लबाचो सेक्रेटरी जावन हांव काम केलें त्याच वेळार मागीर आमचे जेलो हाकडे काडिल्ले आनी नंतर आमचे कोंकणी क्रिस कोण संपादक जालो त्या वेळार आमचो डॉल्फी कासिया आसतना तुमी स्पॉन्सर करतले मारगोटी नाताला सांग आमी स्पॉन्सर केला आनी आमची बरी लेखनाकडच्यान तो आयल्यात एक तशें मागीर एक
थंय आमी बहरेन कोंकणी कुटाम हय वय ते हांगा पळय आवड आनी परत जाल्यार तूं येवं नाकली ना हांव आतां तितलें कॉन्टॅक्ट ना कितें नाकल्यार आमी ते आयल्या उपरांत गांवांत आसतना ताका तांणी सांगच्या वेळार आमकां येवंक जायना एक ब्रेक काडण्याचो वेळ आयला कोंकणी भाशेन नाटक कोंकणी भाशेंतली नखेत्र ह्या कार्यक्रमां आसा आमच्या मदीं आसा थॉमस डिसोजा एक एकीम नितीवंत वकील कासारगोडचो आनी विंगड फिल्डांनी भोव अनुभवी आनी आजून कासारगोडांत कोंकणी आनी कन्नडा एक्टिविस्ट तो आनीकय आमच्या सांगात आसा राव आमच्या सांगात कुतुहलाचे विशय आसात पळया V4 न्यूज कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां एक ब्रेक काडया स्वागत मोगोचेनो कोंकणी भाशेंतली नखेत्र ह्या कार्यक्रमांत आमी आसा आमच्या मदें आसा थॉमस डिसोजा वकील मात्र न्ही ताच्या विशयांत भारी एक सोबीत थोडे विशय आसात तो मल्टिपल पर्सनालिटी ताची कशी म्हणल्या खातीर तो थंयच्या एका पुत्तिके पंचायत म्हूण आसा हांगा कर्नाटकांत ती पुत्तिके पंचायत दोन कडेन आसा थंय कासारगोडांत ती एक पुत्तिके पंचायत आसा आनी थंय तो युनॅनिमस सगळ्या पंचायतांत इलेक्ट जाल्लो युनॅनिमस अध्यक्ष जाल्लो युनॅनिमस आनी थंयची रेजोल्युशनां 5 वर्सां एक्केपटी नो ऑपोजिशन जावन युनॅनिमस केल्ली कीर्त ताची तितलें मात न्ही थंय सरकारांत ताका 2 पटी अवॉर्ड मेळ्ळ्या त्या खातीर आनी हे लंबा आसा तांचें हें तोंडांतलें आयकचें सांगता पुत्तिके पंचायत कासार तुवें काल केली पुरा पुत्तिके पंचायतांत हां आमी अधिकार आयिल्ल्या वेळार हां त्या वेळार तूं पॉलिटिकल एक बॅकिंग आसलें रे मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर नॉन पॉलिटिकल मागीर तुजें एटिट्यूड तशें आमी त्या वेळार कालें केल्लें म्हटल्यार हांव काँग्रेसाचो स्पर्धी जावन रावल्लो आनी थंय इलेक्ट जाल्लो हां हां जाल्यार ताच्या उपरांत आमी सगळ्यांची सांगता आमी घेवन तुमकार गेल्ल्या वरवीं हां आमकां कालें जालें म्हणल्यार थंय तदल म्हणसर थोडी काल सकट ड्रॉबॅक्स आसले की ते सकट सामागर नोरोंक म्हाका बरें सुलाभ जालें हां एक सडाव आतां थंय आतां पंचायत जावन दुसऱ्या खंयच्या जाल्यार हर एक फावटी थंय ऑपोजिशन जाल्यार प्रतिभटन मुस्कार म्हणजे सगळे हे 5 पुत्तिके पंचायत प्रतिभटन ना 5 वर्सां 5 वर्सांचो जावंक ना एक आनी त्या वेळार चड उणें 6300 चिल्लर रिसोल्युशन केल्यात सेकंड रेजोल्युशन अनऑपोज्ड एक तशें आनी एक म्हटल्यार त्या म्हणसर 1963 पंचायत घडले जाल्यार आमी 2005 अधिकार आयले तदल म्हणसर पेन्शनर्स आसले खाली 200 गव्हर्मेंट पेन्शनर्स पेन्शन केरळांत पेन्शन दिवचे अधिकार आसा म्हळ्यार 60 इयर्स वयल्यान कितें 60 इयर्स वयल्यांक विधवेक आनी दुसऱ्या काजर जायनातल्यांक कृषी एलिजिबिलिटीचो क्रायटेरिया मस्त आसा त्या वेळार तशें आसलें 2010 भितर 800 पेन्शनर्स 5 वर्सां भितर तुवें 600 म्हणसर हर एका 3 दिसांक एक पेन्शन पास केल्ले एक आनी दुसरें एका कितलें पेन्शन येता तें पेन्शन त्या वेळार आसले 500 की 700 की दुसरें स्टार्ट जालां तें 700 तशें आतां 3000 येता की आतां 1300 जावन 2000 म्हणसर तशें येता एक तशें आनी एक म्हळ्यार आमी त्या वेळार आमचे एकच हें घाल ध्येय आमी काणलो ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು उदाहरणातले मस्त जाणाक सुमार 163 स्कीम आमी करून सडावात आमच्या सगळ्या पंचायती भितर उदकांतल्यान पिवचे उदक आनी मस्त जाणाक कांब्याक पयशे घालनासतना करंट कांब्याक पयशे भरून तांकनातल्यान आमी गव्हर्मेंट आमच्या पंचायत स्कीम करून तांकां करंट दिवचे वरी ती 2 कामां 100% विद्युतीकरण 100% नीरू तें केलां आनी आमकां पयलें केरळ गव्हर्मेंटा जावन रेकॉग्निशन केल्ल्या कारणान एक आमचे कंप्लीट कंप्युटरायज्ड पंचायत त्या वेळार 2010 ना ते 2005 to 10 मध्ये सगळे कंप्युटरायज्ड केल्ले सगळ्या केरळाचे पेपरलेस पंचायत एक तशें आनी एक कारण EMS भवन पद्दतीन आसले गरज नातल्यांक ते सगळ्या EMS भवन पद्दती भवन पद्दती तातूंत आमी
सगळ्या पंचायतांत सेकंड प्लेस आमी सकट पंचायतांनी पंचायत तशें एक तें टार्गेट आमचें दवरलें मागीर एक कालें सांगल्यार कितलीं घरां बांदलीं घरां 464 घरां पास केल्ली त्या टायमार सडावात त्या वेळार आमकां एका वर्सा सड्ड म्हळ्यार एक 50-60 जावं आमच्या 5 वर्सांत 464 जाणांकी आमी घरां बांदून दिल्यात आनी तांचो सकट म्हळ्यार सुमार 100 घरां 64 म्हळ्यार मागीर आशिल्ली इल्लीशी तशें एलिजिबल आसलेल्यांक मात्र कोणीय वापस करूं नात ती पार्टी आसात जनता बीजेपी आसा थॉमस सुजार माडले नम्मळगांव तशें आसतना कोणी असल्यार आमकां कोणें वापस करूं ना सगळ्यांनी आमकां कॉपरेशन केलां आनी लास्टाक आनी एक विशेश संगत घालें म्हळ्यार तदल म्हणसर आमकां कासरोड जिल्ल्यांत निर्मल ग्राम पुरस्कार कोणाकी म्हणून त्या वेळार आमकां सडा वचून नॉर्थांत आनी आमचे जण आसले कोण ऑब्जर्वर्स कडेन दुसऱ्या पंचायतींत नॉर्थ इंडियेंत थोड्या दुसऱ्या स्टेटांतले एडमिनिस्ट्रेटर्स पंचायत प्रेसिडेंट राष्ट्र मट्टार जावचें कितें कॉम्पिटिशन तशें येताना एक 4-5 जाणांचे विसून आयिल्ले एक टीम येता आनी IAS ऑफिसर येतात नॉर्थांत आनी थोडे पावन तेंच्यात आमच्या TS1 आसा टोटल सॅनिटेशन प्रोजेक्ट तांचे 3 टायपांनी येवन आनी इन्स्पेक्शन करी जाल त्या 3 बोटी येताना इन्स्पेक्शनाक कासरोड जिल्हा पंचायतान जडले आमच्याच पंचायत हाका एक मेन कारण कितें जाल्यार एक सगळ्या कडेन कन्विन्स करून उलोवंक जण हांव एकलो आनी एक इंग्लीश आनी हिंदी उलोवंक सोय जावन तशें सगळ्यांनी आयिल्लें तशें आयिल्ल्यान आमकां टोटल सॅनिटेशन प्रोजेक्टांत सगळ्या कासरोड जिल्ल्याक निर्मल ग्राम पुरस्कार म्हळ्यार भास कितली पॉवरफुल म्हणलें न्हय भास कितली तुका कन्नड येता कोंकणी येता हिंदी येता इंग्लीश येता मल्याळम येता मागीर ह्या 5 भासो आयलो जाल्यार यू कॅन मॅनेज होल वर्ल्ड न्हय गी ते ऑफिशियल्स आसल्यार सडा सगळ्यांक कन्विन्स इम्पॉर्टंट बस उलोवचें इंग्लीश आमचे जण आसल्यार हिंदी येना हिंदी आसल्यार जाल्यार इंग्लीश तेंच म्हळें आमकां जाल्यार सकट बस येता न्ही तशें जाल्यार म्हजेर सिद्ध जावन ना तशें जाल्यार आमकां सगळे कासरोड डिस्ट्रिक्टाक निर्मल ग्राम पुरस्कार मेळ्ळा आनी आमकां प्रतिभा पाटील जावन निर्मल ग्राम पुरस्कार तो दिल्ली वचून प्रतिभा पाटील जावन पुरस्कार काडून आयले ते आयले न्ही मात्र न्ही सकट पंचायत न्ही म्हळ्यार तुका थंय भितर वचून काडूची ती एक अवकाश मेळ्ळो तातूंत न्ही गे मागीर कितें केलें तातूंत त्या ग्रामांत ग्रामपंचायत पुत्तिके आसल्या मागीर कितें साधन आलें ताच्या व्हडलें एक साधन घालें सांगल्यार आमचें फ्री लिटिगेशन झोन गलाटो नातले पंचायत केस नातले पंचायत टोटल 2005 to 2010 म्हणसर व्हरोन पळयल्यार ताका पंचायतांत गलाटो जावन ती केस नातले पंचायत जावन आमी डिक्लेअर एकामेका लिटिगेशनच ना लिटिगेशन थोडे हें आसलें खाने सिवील केसां आनी ताच्या पयलींची थोडी अबकारी केसां आशिल्ली ते सोडून न्हू ताच्या मध्ये 5 to 10 एकी फायल जायना म्हटल्यार मेन कारण घालें वता तातूंत ताचें एक मेन सोर्स आमी सोदून काडलें पयल्यान पयलें काडलें म्हटल्यार उदकाचें हें आसा न्ही नळ नळगाडे सकाळीं बायल मनशांनी येवचें कोळशान घेवन तें दोन जाता तांची भुरगीं येतात भुरगीं येवन जाताना घालें करता तें दिल्ले म्हणलें करता तेन्ना तशें घालें करता ना जाल्यार बायल मनशान तिसरी घालें पळोवन हसताना ना तांच्या गोवांनी घालें घातलें सांगलें म्हणे काय आसा त्या बियान तांचे भितर तशें गलाटो जावन चालू ताका हांवें घालें सगळ्या कॉलनींत ह्या पायपास हें हँड पंप आसले कडेन घराक कंप्लीट उदक सप्लाय केलें पब्लिकार लोक जमनातले बरें पळयलें एक तशें दुसरें घालें आमच्या कॉलनींत थोड्या SC कॉलनींत सडावत हें घालें ड्रग्स मादक द्रव्य तशें घालें सोरो तशें विकचार तें जाता तितलें आमी आडायलें न्ही इकनातलें बरी आमी जाय कितल्या लोकांच्या पंचायत तुजें कितली फॅमिली आमचे सोडून 3600 ऑफिशियल आसली व्हडली पंचायत न्ही तेच कॉलनी आतां व्हडले जण कडेन खंय आसल्यार हाय लेवल आसले जाणांक हें लिटिगेशन ताका कांय ना ते कोणाक बीन मारतात सडावती हें गलाट तें कडेन जावचें खंय ल्हान आसले कॉलनींत SC कॉलनींत जाल्यार दुबळे आसले कडेन तांकां आमी करेक्ट समजायलें एक तशें आनी एक जालें गेलें नाल्यार आमी लिटिगेशनांतले बरी आमचें कितेंय कोणेय घालें कंप्लेंट केल्यार स्टेज पंचायताक इमिडियटली हांवें एका आमचो म्हजो फ्रेंड एकलो BJPचो वायस प्रेसिडेंट ताका आनी एकलो ऑपोजिशन पार्टी आसलो सुब्बण्ण आळवा आमी तेका सांगात तो की आनी
कोणाला हाताक हातकन तीसून पयसा पण ओरताना आमी सांगता ते नाका मुखार सांगात काले जाल्यार हांगा तुले तुला तू टीचर वचून उलोवन काय सांगता हय 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 थोडं जण काल गीता विचारताना ताणे सांगता आमकां हय हय समस्या लहान सीन 3 बंद पक्ष सीन 3 बंद केले एक देश मागीर ताच्या कॉन्सिक्वेन्सीस घालें लिगल कॉन्सिक्वेन्स घालें म्हाका एक उरता न्ही पूण तांच्या सांगून येताना या विशयान तूं व्हडलें कांय करता नाका तुमकां घालें जाय मागीर आतां म्हज्या बाबतीच्या खंयच्या जाणा कडेन सांगचे जाता तितलें तुमी सोड धोड करा हाच्या फाटल्यान मस्त टेन्शन करना न्हीद पाड करना तुमची भलायकी पाड करच्यागी आमी ताका एक कालें जाल्यार विचारलें एक दिवस सोडल्यार ती मुक्त जालें हे तुजें क्रिस्तांवपण तुवें पळय केलें म्हणल्यार बरें न्ही गे नॉर्मली राज्य जावचे क्रिस्तांवांनी चड एक बरी आयडिया मागीर पंचायताचे तुजे 5 वर्साचें लायफ तुवें कित्याक कंटिन्यू केलें नाही तें हांव आतां एक कोटी बऱ्या लेवलार सगळी णव पोस्ट जावन बऱ्या हातान जालें मागीर म्हाका निर्मल ग्राम पुरस्कार म्हणसर नॅशनल अवॉर्ड म्हणसर म्हाका मेळ्ळें ताच्या उपरांत मागीर हांवें आतां कंटेस्ट करना जाताना खंयच्याय एका कारणाक हांव आतां कंटेस्ट केल्ल्या उपरांत म्हाका त्या लेवलाक पावोंक जायना जाल्यार मागीर पयलींच्यान हांव सगळें बरें केल्लें आसा तें त्याच लेवलार व्हरूंक म्हणलें ताच्या उपरांत आमचे सेकंड ग्रेड कोण आसात आमचे फॉलोवर्स तांकां एक चान्स दिवचे म्हळ्यार तूं सेकंड लायन लिडरशिपी डेव्हलप करचें आतां म्हाका बत्योन आसले जण आसात म्हजे वट्ट सपोर्ट करचे जण आसात तशे कडेन आसतना तशें आसतना आमी काल्याक बेश्टें जाल्यार हें करचें नाका तशें जाल्यार आमी एक तें न्ही हांवें खंयचे जाल्यार खंयचो पोस्ट जाल्यार सेकंड टायम कंटेस्ट करूंक उतरा कोंकणी भाशेंतली नखेत्रा कार्यक्रम आमी आसा आमच्या मध्ये आसा थॉमस डिसोजा कासरगोड जिल्ल्यांत कोंकणी एक्टिविस्ट आनी कन्नडा एक्टिविस्ट जावन एक एडिशनल पब्लीक प्रॉसिक्युटर जावन पर्यंत एक साधन केलो ग्रामपंचायतीचो अध्यक्ष जावन एक अनअपोज्ड मनीस जावन काम केल्लो एक व्यक्ती आमच्या मध्ये आसा राव आमच्या सांगता आनी कुतुहलाची संगती त्याच्या विशयान आसात राव आमच्या सांगता पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेंतले नखेत्रा एक ब्रेक काडया स्वागत मग कोंकणी भाशेंतली नखेत्रा ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या मध्ये आसा थॉमस डिसोजा एक कासरगोड जिल्ह्याचो कोंकणी एडवोकेट मात्र नाही तो एडिशनल पब्लीक प्रॉसिक्युटर जावन आसलो तुमकां कळीत आसूंक पुरो एडिशनल पब्लीक प्रॉसिक्युटर म्हळ्यार सरकारी वकील एक साधक एक एबल वकील आसल्यार गव्हर्मेंट त्या जिल्ल्यांत एका वकिलाक आपणाच्यो केजी डिफेंड करूंक आनी आपणाच्यो केजी कन्विक्ट करूंक एका एबल वकिलाक नेमता आनी ते मेळचे एबिलिटीचे वयर आनी ते पोस्ट मेळत जाल्यार तितलें सुलाभ ना ताका एग्जाम बरोवप आसूंक पुरो बट हे नेमाक जावचे डायरेक्ट एबिलिटीच्या वयर आनी तशें नेमाक जालो आमचो थॉमस डिसोजा एक कोंकणी एक्टिविटीज एक ड्रामा एक्टर एक मल्टीफॅसिटेड आनीक एडिशनल पब्लीक प्रॉसिक्युटरच्या विशयांत उलया ताच्या बायोट हांगा सुमार पेजीस आसात पूण आमी लिमिटेड टायमाचेर एपीपी विशयान सांग कासरगोड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्टांत कन्नडांत शिकिल्ल्या वकिलां पैकी एकलो एडिशनल पब्लीक प्रॉसिक्युटर जावन नेमाक जाल्लो हांव मात तूं मात्र ताका मेन कारण कितें म्हळ्यार सडावत पुलीस स्टेशन आमचे पुलीस कडेन आसात सदर स्टेशन आनी मल्याळम तांचे कडेन एफआयआर आसचे एफआयआर म्हळ्यार तांचे चार्जशीट ते पुरो मल्याळम तशें आसतना कन्नड शिकिल्ल्यांक तेंकां हे करूंक जायना तसल्या एका संदर्भार म्हाका केरळ सरकारान एक नेमा केल्लो नेमा केल्ल्या वेळार हांवें पयलो वचून आमच्या जड्जाक सांगलें भास शिक्के येना म्हाका प्रिंटेड कशें मल्याळमांत कशें सांगचें ज्ञान कन्नड पडचें तशें सांगता आमकां आयकता कशें हांव कन्नडांत पडचें जाला कन्नड पडचें सांगतना आसा तो एक उड्डोन पडलो ताणें सांगलें म्हाका हें घालें बरें येयल्लें मात्र वचून किल्लें कशें जाता प्रिंट बसता जाल्यार तूं कशें करता एक हांवें जावन 15 दीस म्हाका एक अवकाश दिया पळयता
ताच्या उपरांत एक 10-15 दिसा उपरांत ताणें सांगलें ओके यू आर वेल डन सो फार म्हणून सांगलें मागीर ताणें म्हाका US बालान एकलो आसलो आमचो ताणें म्हाका एनकरेज दिलें ताच्या उपरांत हांवें सदावत म्हजे 5 वर्सां अवधेंत सुमार 22 मर्डर केस हांवें चलयल्यात ओके 22 मर्डर केसांत हॉस्टेल विटनेस आसले एक 7-8 सोन्नो 12,000 कन्विक्शन जालां ताच्या पैकी अति व्हडली गरजेची केस आनी बारी नावेल्ली केस म्हटल्यार देवलोका मर्डर केस देवलोका डबल मर्डर केस आनी सगळ्या संवसार तातूंत CNN BBC सहित तांणी केल्यात तांणी म्हाका इंटरव्यू कान केला तातूंत न्यूज आयला आनी मस्त जाणांनी अशांत टीव्हीर तांचे कडेन दिला मस्त हाच्या पयलीं आसा ती आतांय सेशंत आसा आनी ती सिनेमा की थोड्या जाणांनी स्टार्ट केला ताका काय विशेष आसा कितें सांगल्यार एक गोवानी बैलांक एका मंत्रवादीच्या नांवार एकल्यान हें केल्लें तो सुकोवन घालन गेलो 1993 जाल्ली केस म्हज्या मुखार ट्रायलाक आयली 2013 20 वर्सां उपरांत तातूंत 8 जण DYSP इन्व्हेस्टिगेशन केलां आनी लास्टाक क्रायम ब्रांचानी इन्व्हेस्टिगेशन केल्ल्या उपरांत आयिल्ली ती सडावत सेक्टरांनी हात सोडली केस कोणें जाल्यार स्पेशल प्रोसिक्युटरा कडेन थोड्या जाणांनी ट्राय केल्लें तांच्या घरच्यांनी कडेन कोणी स्टडी करूंक कष्ट कष्ट न्ही 20 वर्सांच्या उपरांत त्या वेळार आसलें घर आसा त्या वेळार आतां सेंट्रल मार्केटीच्यान सुरी घालून गेल्ली अंगड ना आतां तशें आनी त्या वेळार आसलेलीं भुरगीं आसा ती त्या वेळार घर ना त्या वेळार उडयल्ली सुरी ना काही माळो ना आनी त्या वेळार तांच्या एका कुंकडाचे एक कोंबो बली दिवंक आसलो तो कोंबो त्या वेळार मेळ्ळो बारीक अस्तर आशिल्ली केस तातूंत तुजी कोण ताका डबल जीवावधी दिल्ल्यान बरें तुज्या त्या प्रयत्नांत ताका कन्विक्शन जालें शिक्षा जाली मागीर तांकां सगळे त्या कुटुंबांक मागीर सगळे ते न्ही तुका सर्कमस्टन्शियल एविडन्साचेर की या खंयचे एविडन्स सर्कमस्टन्शियल दुसरें कांय येना न्ही बरें तुजें पॉवरफूल आर्ग्युमेंट तुजें तें हे फ्रेमींग ऑफ द केस तशी जाली थंय त्या प्रकारान प्रयत्न केला की तितले त्या केसी सदां दीस एक दीस एविडन्स काढून भायर येताना उणी आतां 10-15 जण पत्रकार भायर राखून रावताले काना कितें जालें तितले जण ताका इन कॅमेरा जाताली कितें केस इन कॅमेरा ओपन कोर्टा जाताली जाल्यार आमचे कडेन विचार नासले तशें आसतना सुमार एक 6 म्हयने ताचे ट्रायल चल्ला होय की आनी कोणाक ताची देय फास्ट कोर्ट आसलें की तितले स्पीड कंटिन्युअस फास्ट कोर्टान जाली तशें जाल्ल्यान तें जाल्लें ना बरें तुका मायलेज बरी मेळ्ळी म्हणल्यार पूण मायलेज म्हळ्यार तुज्या मिनतीन ना म्हणून कन्विक्शन जावचें म्हळ्यार कुशल न्ही देवाच्या हय बट म्हजे प्रयत्न हांवें केला आनी काल आसा तें 5 वर्सां उपरांत कितें कंटिन्यू करूं तुवें एकच अवधी कंटिन्यू ताच्या उपरांत हांवें खंयचे जाल्यार आमचो पंचायत प्रेसिडेंट जाल्लो 5 वर्सां एकच वर्साच्या उपरांत हांवें हें म्हणा आनी एडिशनल पब्लीक प्रोसिक्युटराक नाजाल्यार म्हाका पब्लीक प्रोसिक्युटर एप्लिकेशन हांवें घालूं ना एप्लिकेशन घालना देखून न्ही तूं आतां जाल्यार पयशे कितले म्हणून क्लायंटाक सांगना म्हणून तुजेर बारी एक आतां आमकां जण पळयतना आमकां कळटा सदावत आमचे जण आसचे क्रिस्तांव आनी हिंदुवांचे तशें आसतना तांकां सदावत तांचे जण पळयता तांचे इकॉनॉमी पळयतना आमकां कळटा तांचे सांगता तुका मन असलें दी नातल्यारी जाता दिल्ल्यान असल्या कडेन चड घालून घेवचें नातल्या कडेन फ्री जावन सांगचें त्या विशयान सड्डी घालून जाल्यार कांय तोंदरे ना आमकां तें एवरेज एक इन्कम आसा न्ही ते मेळटात गुडवील आसा गांवांत खंय जाल्यार आनी एक आमच्या वयर एक कॉन्फिडन्स आसा आमी आतां कांय आतां पंचायतात जाल्यार कोणी सांगतना लास्टाक वचून म्हजे कडेन विचारना म्हाका एक घर मेळटा की ना तूं सांग तूं सांग पत्ती येता दुसऱ्या खंयच्या पार्टीच्यान काले सांगले आतां जाल्यार आतां खंयच्या केस विशय सांगतला ह्या विशयान कालें जाता बरें जाता की फाट जाता की कांय म्हाका जीक मेळटा की तुमी सांगल्या बरोबर पूण हांवें सडून करेक्ट सांगता तांचे कडेन बेश्टें जाल्यार ताच्या फाटल्यान चलचें नाका नातले विशय पाड करचे नाका न्हू म्हळ्यार तूं शीत सांगताय पक्कडे वडची म्हणून पक्कडे न्ही जाल्यार आमी बेश्टें जाल्यार एक कोश येता तुज्या कोंकणींत कंडापटे तुवें काम केल्लें आसा कंपनींत सांगल्यार सडावत आमी आतां पयलें भायर ते तूं कन्नडाच्या त्या अखिल भारतीय गडिनाडा खंयची कन्नडा संस्थेचो तूं स्थापक सदस्य ताच्या विशयान न्ही हांव अंतू कन्नड साहित्य परिशदेचो सांदो आनी तातूंत सुमार वर्सां हांव ऑफिस बेरर जावन आसलो आनी कन्नड जानपद साहित्य परिशदेचो स्थापक गौरवाध्यक्ष हांव तशें ताचे उपरांत आतां दुसऱ्या कन्नडाचे खंयचे संघ संस्था आसल्यार हांव त्या विशयांत सदावत काम केलां
आणि सगळ्या गोष्टी येतात त्यांच्या साहित्य संमेलनात जाऊन ती कासरोड या जाऊन ते कोडी आलं असलं कोल गोष्टी आल्या कवना संमेलन कवना कवी गोष्टी असल्यारी नाजाल्यार आता दुसऱ्या खंयच्या पेपर प्रेझेंटेशन कॉम्प्लिकेटेड कोणे पेपर प्रेझेंटेशन ಎಕಡೆ असता खंयच्या जाल्यार राजकीय ಸವಾಲುಗಳು नाजाल्यार कासरगोडನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಥಿಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಸರು ಕಡೆ खंयचे असल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट जातात ते सडावत माझ्या अनुभवाच्या वयर आनी इल्लें स्टडी करना जाल्यार खंयचे पेपर जाल्यार हें करतात ह्या विशयान कन्नडाच्या सगळ्या गांवांत आनी सडावत आमचे कन्नड आनी मल्याळीच्या मध्ये एक मध्यवर्ती जावन समन्वयकारा जण हांव काम करता जाल्यार म्हाका केरळाचे गारवंट जाल्यार म्हाका रिकॉग्निशन कर्नाटकाचे जाल्यार सगळे इवन कन्नड साहित्य परिषद जावन तेंचे जाल्यार खंयचे असल्यार म्हाका एक दिलशी जाता नाजाल्यार खंयचे जाल्यार इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करतात कसं नाही की कोंकणीचें काम तुवें कोंकणीचें केलाय ड्रामा कोंकणीचे ड्रामा पयलीं जावन आमी ल्हान आसतना सुमार 68 येता स्टार्ट केला कोंकणीचे ड्रामा तशेंच कन्नड ड्रामा कोंकणीचे आनी कोंकणीचे सडा वता म्हाका आतां बुद्धी प्रेस आयल्या उपरांत हांगा आसल्या कोंकणीचे सगळे प्रांत बरयला प्रत्येक जावन आतां आमी भायर नासतना जेल्याक स्पॉन्सर केल्ले मस्त लेखनां तांतू आसात बरी बरी लेखनां हांवें आतां जॉर्ज बर्नांड विशेशांत एक बरें लेखन मस्त तांतू अभिप्राय आयिल्ले हें लेखन हें जें आहलें दुसरें इंग्लीश पत्रांनी तशेंच हांवें राज्यपाल अशें कारण जावन ती इंडिया जावन राज्यपालाची गरज ना हांवें बरयलें राज्यपालाची पोस्ट गरज ना हायकोर्टाचो चीफ जस्टिसाक दिल्यार पुरो बरयल्लें हांवें एक लेखन अंतू जनांत त्या विशयात ते मस्त ओपिनियन आयिल्लें हें इंग्लिशांत तेजें आहलें नाजाल्यार पार्लमेंटाचे संध्याच्या गांवांना काडी जे आहले तशें ताच्या उपरांत आतां जाल्यार म्हणजे कॉलम आतां महिमांत कारावालांत कॉलम तें कन्नडांत कारावल उत्तर एशिया कन्नड केरळ ह्या तीन पत्रांत हांवें 100 चड कासरगोडच्या त्या प्रमुख पत्रिकेनी तूं बरयत कंटिन्युअस बरयत म्हणजे आतां एक हे दीविकान एक बुक पब्लीश जाला दिक्षूचे एक प्रसंत आसा मागीर कासरोड कोंकणी क्रिस्तांव विशयांत आमकां काही जाल्यार थोडे वटी येताना काल जाता कासरोडच्या कोंकणी क्रिस्तांव विशयांत हांगाच्या क्रिस्तांवांक थोडे वटी माहीत ना तुका कोंकणी येताय तुका कन्नड येताय थोडे वटी विचारता ताच्या खातीर आमी कासरगोडी कोंकणी क्रिस्तांव म्हणून एक बुक बरयलो एक ब्रेकन घे कोंकणी भाशेंतली एकत्र ह्या कार्यक्रमात आमच्या थॉमस डिसोजा विशयांत जस्ट बुची देत बुडले जाय तितले आसा ताणें सांगिल्लें एक उतर तुमी आयकलें आसतलें कासरगोडच्या क्रिस्तांव विशयांत कोंकणी उलयतल्या विशयांत कन्नडाच्या विशयांत हांगाच्यान आमी समजूचे बारीक उणें म्हणलें ताणें कितलें सत ताच्या विशयांत कितलें आसा तुमकां कळीत आसूंक पुरो हांगा दिसता राव आमच्या सांगता आनी एक सेक्शन आसा कोंकणी भाशेंतली एकत्र बिफोर न्यूजांत पळया एक ब्रेक काडयत स्वागत मोगोचनो कोंकणी भाशेंतली एकत्र ह्या कार्यक्रमात आमी आसा आमच्या मध्ये आसा थॉमस डिसोजा आनी कासरगोडचो कोंकणी आनी कन्नड एक्टिविस्ट ताका परत तुमचे कडेन उलोवंक सुरू करच्या पयलीं एक अनाउन्समेंट करूंक हांव खुशी व्हरतां कोंकणी भाशेंतली एकत्र ह्या कार्यक्रमांत तुमकां समेस्तांक येवंक अवकाश आसा तुमी अचीव केल्यार देशाच्या विदेशाच्या खंयच्या मोल्यारी आसल्यार तुमी कोंकणी उलोवचें जाल्यार जालें 42 डायलॅक्ट आसात कोंकणी उलोवचे सिद्धी नवायत गौड कोंकणे क्रिस्तांव आनी इतर सबार कोणीय तुमकां ह्या कार्यक्रमात येवंक जाय जाल्यार म्हाका संपर्क करियेत हांव रेमंड डिकोनाता कोडे म्हजे नंबर हांगासर मुखार स्क्रॉल जाता हांव मंगळुरांत आसा तुमी हांगासर येवयेत तुमचें साधन संगीतान जावं दी या कलेन जावं दी या इतर खंयच्याय विभागांनी आसल्यार आमकां तुमी सांगल्यार तुमच्या विशयांत हांगा हाडून लोकांक ताची माहिती दिवन तुमी ह्या समाजेक कोंकणी समाजेक उपयोग पडचे तसले माहिती आमी दिवंक तयार आसा तुमी आमकां संपर्क करा आमी हर एक ब्रेस्तारा दीस 7 ते 8 म्हणसर येता V4 न्यूज ह्या चॅनलाचेर आनीक मरुप्रसार हर एक आयतारा 11 ते 12 म्हणसर V4 चॅनलाचेर आमी हांगासर येता आनीक हे हर एक प्रोग्राम युट्यूबाक आमी अपलोड करता त्या युट्यूबांत कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां म्हणून तुमी टायप केलें जाल्यार
तुमकां आदले पुरो एपिसोड तुमकां पळोवंक जातात कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां हाच्या आदी आयिल्ले सकड मंगळूरचो बीस साहेब जावं दी हे इतर संपूर्ण आयिल्ले जणांक तुमी पळोवंक जाता आमच्या मध्ये थॉमस सुद्दां आसा ताच्या विशीं ताबे ऐकया तुजे कोंकणीचे कितें तें सांगून सोड कोंकणींत आनी की तें बरयल्लें आसा 100 नाटकांनी एक्ट केल्लें आसा ताच्या उपरांत सबार विशय आसा सांग लिमिटेड टायम आसा ताच्या भितर तुवें कोंकणींत पयलीं जावन बरोवन हाडलो ताच्या उपरांत जाल्यार ते जेल्यान जावन दी दिरव्यान जावन दी म्हणजे कॉलम रेग्युलर जावन पायसावन आसा ते मात न्ही ताच्या उपरांत आमी आतां खंय जाल्यार खंयच्याय हाका स्मरण हाका जाय सोविनियर सवन्यराक जाय जाल्यार हांव आतां त्या विशयांत बरयता आनी प्रत्येक जण कासरोडच्या चरित्र्यांत विशयांत आतां कोण जाल्यार आमच्या पयल्या आयिल्ले जण जावन दी तशेंच दुसरे स्कॉलर्स PhD करचे आसल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट करतात एक तशें आनी एक कन्नडांत जाल्यार कन्नडांत आमी सडावात कासरोडच्या समस्या विशयांत आनी एक थंय काल त्या समस्यांक परिहार घाल त्या विशयांत तशें बरयल्लें तशेंच कन्नडांत येता म्हणजे दोन आनी बेळा इगर्जीन आनी परत तूं बारी पॉप्युलर बेळा इगर्जीन अनओपोज्ड लिडर 10-15-20 वर्सां हांव गवळी परिशद आसा तशेंच वालोडो गवळी परिशद आसा कॅथोलीक सभेच्या कॅथोलीक सभेचो हांव फावंडर मेंबर 79 ऑस्कर फर्नांडीस आसतानांत हांव कॅथोलीक सभेचो संदो जावन आसलो ताचे उपरांत मागीर कॅथोलीक सभेचो झोनल प्रेसिडेंट पण जालो ताचे उपरांत हांव गांवांत प्रांत प्रेसिडेंट जालो प्रांत अध्यक्ष जालो ते सकट जाल्ल्या उपरांत आदले फावटी दोतोर आदलो बी साहेब आसतना आमकां CCBI कॅथोलीक कावन्सील ऑफ CBCI तसो संदय म्हाका नेमक केल्लो तशें आतां नवी गवळी परिशद जावना हांव आतां बारोडा संदामन सर चलत आनी काल कितें आसल्यार आमी सडावत आमकां आतां सगळे आमच्या वाराड्याचे विगार आनी विगारवार म्हाका म्हज्या खंयच्या कामाक जाल्यार ते बरें करून म्हाका पाठिंबो दितात कोण णव आयल्यार ते घाले टू वे ते तुका ते तुजी ते सिंप्लिसिटी बेसांव म्हजे वयर आसता आनी एक जाल्यार म्हाका आतां खंयचें जाल्यार म्हजें काम करूंक म्हजें फॅमिली म्हजे मिसेस ग्रेसी आसा ग्रेसी डिसोजा ग्रेसी क्रास्ता क्रास्ता तें केदारा जाल्यार म्हाका खंयच्या कामाक जाल्यार वतना कांय अडकल नासतना म्हाका केदारा एक प्रोत्साहन दिता घरांत आसा घरांत आसा आनी ताका आमगेली कृशी आसा सुमार एक एकरांची तोट आसा मागीर पयलें आमगेली हेचे शिमतेचे काम कडेन आसा हो शिवती करतात की तुमी हो कळे करतली आता शिवती करतली बारी अप्रूप कळे शिमती सकट येल्लो कळले शिवती वायट तशें सकट आसतना ते म्हाका बरें प्रोत्साहन दिता हाच्या पयलीं लॉस जाल्या वेळार ताचे कंप्लीट बंगार जाल्यार तांणी दिवन टिनेक फारी आमी ल्हान भुरगीं आसतना 2 वर्सांचे भुरगीं आसतना हांव सुन्न गेल्लो 5 वर्सां उपरांत म्हणजे सगळे रीण फारी करून हांव फाटी आयिल्लो 5 वर्सां गांवाक येवनाय मागीर ताचे तिचे भांगार विकून चॉकलेट फॅक्टरीन लॉस जाल्या तिचे भांगार विकून सीदा गेल्लो तूं फोन करतलो मुखार तितलो सपोर्ट तिणें केला तितलो सपोर्ट तिणें केला ताच्या उपरांत आतां म्हजें व्हडलें न्हू जाल्यार BSc नर्स जावन आतां आयल्यावर आतां पयर 4 म्हयने पयलीं ताका काजार जाल्लें तें आतां दुबय काम करना आसा ताचें न्हवरो व्हडल्या न्हंयेचें नांव घालें जास्मीन हांगा शिवती आसा तूं तेज्या ओके नांव जास्मीन ओके तशें जाल्ल्यान आनी एकलें धाकटें जेश्मा दोगा चेडवा मात तें आतां हांगा शिकोवन आसा जाल्ल्या कट्टे ती सकट म्हाका म्हज्या खंयच्या कामाक जाल्यार प्रोत्साहन दितात कांय म्हाका एक ही तुजी घरची फॅमिली मागीर उरले पुरा सगळे पंचायतांनी पुरा कशें अकोमोडेट करून व्हरताय तूं पंचायतान म्हणल्यार म्हाका सडावत हांव ती हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव तशें पळयना आमच्या सगळ्या कासरोड डिस्ट्रिक्टाच्या पुत्तिके ग्रामाच्या क्रिस्तांव फॅमिली आसची बारी उणी 50 मात तांचो सपोर्टान न्ही हांव जिखलो जावन ती काम करचें जावन तांचो मात्र न्ही ते म्हाका जाय तितले सपोर्ट करतात एक अभिमान आसा एक तशें मागीर आतां हिंदू जाल्यार मुस्लीम जाल्यार म्हाका खंयचें काम करता जाल्यार आसा न्ही म्हाका एक सपोर्ट करतात आमी कशें मलयाळम कशें തോമസ് പറഞ്ഞിട്ട് തേശനെ തോമസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ അയാൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യില്ല ശരിയായി വായിലേ പോകും സമാവട്ടൻ മാത്രം തോമസ് പറഞ്ഞിട്ട് പൂരാവും ശരിയാവും तशें एक हें आसा आनी राजकीय व्यक्ती जाल्यार खंयचे जाल्यार आतां BJPचो जावन दी लिगाचें जावन दी आनी काँग्रेसचो जावन दी आनी LDF जावन दी UDF जावन दी खंयचे जाल्यार
काले जाल्यार हांव न्हू तूं मदें आसल्यार तें एक क्लॅश जायनातलें वयल्यान हांव पळयता आनी तांकां एक धैर आसा एक तशें आनी एका आमच्या थंय म्हज्या घरा लगीन आमचें एक क्लब आसा त्याचं सगळ्या साऊथ इंडियनचं फेमस क्लब संतोष आर्ट्स अँड स्पोर्ट्स क्लब संतोष आर्ट्स अँड स्पोर्ट्स क्लब 1977 घडिल्लें सदांच ओपी त्यागीच्या काळार त्या काळार हांव तसो त्या वेळार फावंडर मेंबर परंतु आता आज जाल्यार आमी सकट सांगत मोरारजी आयिल्लो की उद्घाटन प्रायम मिनिस्टर आसलो दामोदर शेट्टी तो पयलो नादा आयिल्लो गे ओहो तशें आतां जाल्यार ते 43 इयर्स चलता आतां हांव प्रेसिडेंट नाजाल्यार एक सड्ड फावटी प्रेसिडेंट जाल्लो जाणा हांव तूं आनी खंय जाल्यार आतां ते थर्ड जनरेशन संतो आसा ते सगळे आतां आमी काल सांगले आतां आयकतात आमचे आतां तरणाटे तशें त्या सितांगोळी त्या एरियांत आसा न्ही तुजी एरिया सितांगोळी सितांगोळी आनी त्या बेळाफेरगेच्या एरियांत कदाचित एक क्लॅश जावन दी गलाटो जावन दी ते जायनातले एरिया आमी पळयता तशें जाल्यार तुका ते सगळे तुका म्हळ्यार एक्सटेंडेड फॅमिली तुजी फॅमिली सगळे फॅमिली वट्टूक जावन तुका मेंटेन करूं जाता तुजे वकालतीचें लायफ कशें चलता सांग वकालाचें लायफ हांव आतां पयलें प्रॅक्टीस म्हणजे पब्लीक प्रोसिक्युटर जावचे पयले 5 वर्सां पंचायत प्रेसिडेंट जालो एक्टीव जावन म्हाका करूंक जावना ताचे उपरांत 5 वर्सां पब्लीक प्रोसिक्युटर जालो त्या वेळार म्हाका वकालती एक्टीव जावन दुसरे करूंक जावना हांव गव्हर्मेंटाचो वकील जालो ताच्या उपरांत जालें जाल्यार आतां फाटल्या 3-4 वर्सां जावन म्हाका बरें एक्टीव जावन प्रॅक्टीस आसा आमचे क्रिस्तांवचे सदांच आमचे विगार जावन दी क्रिस्तांवचे खंयचें लिटिगेशन आसल्यार म्हजे सिद्धतात प्रत्येक जावन एक आनी दुसऱ्यांक जाल्यार आसा न्ही आमचे कडेन एक ऑनेस्ट एडवायस जावन दी ऑनेस्ट लिटिगेशन मेंटेन करतलो जण नासतलो एक विश्वास कासरोडच्या सदांच जाणांक आसा आनी हांगा जाल्यार म्हाका कासरोड कोडयालचे जाल्यार कासरोड खंयचेय एक केस असल्यार म्हाका रेफर करता कोडयाळ जावन जाल्यार तुका रेफर जाता प्रत्येक जावन एमपी ना जावन दी आनी हांगा जावन थोडे दुसरे जण कासरगोडचे काले जाल्यार तुका येयले प्रतिशत तुका एडवायस काण घेता तुजे कडेन रेफरन्स करतात तशें जालें आनी प्रत्येक जाण हांव आतां एक स्पेशलायज्ड घालें सांगतात MACT केस मोटर एक्सिडेंट क्लेम हांगा आमी MUC म्हणटा ते हांगा मोटर व्हेहिकल MUC सांगता मोटर व्हेहिकल केस म्हणटा थंय जाल्यार OPME ओरिजिनल पिटिशन मोटर व्हेहिकल्स तांतूं आतां स्पेशलायज जावन आतां मस्त केसां हांवें केली आनी सदांच जाणांक बरें एवॉर्ड कंपेन्सेशन बरें एवॉर्ड करतले आतां आयल्या वार एक 48 वर्सांच्या एका तरणाट्याक एक्सिडेंट जाल्ल्यान ते 28 लॅक्स हांवें काणकोण दिले केरळाच्या चरित्रांत ते पयले फावटी कोणाकी मेळ्ळो ना कांय गव्हर्मेंट सॅलरी नासल्याक नॉर्मल काम करचे एका जाणांक तशें जाल्ल्यान तांकांय संत खुशी जाली काले जाल्यार तशें वकालताच्या लायनींत आतां हांव सॅटिस्फायड हांवें मागीर चड हें कालें ओडूंक की नाजाल्यार कोणाचे पिळूंक ना पिळूंक न्ही आतां सद्दां हांव एक्सपेक्ट केली म्हळ्यार मस्त तुका केस घेवन सोदून वेचचें आनी ना कित्याक लागलें म्हाका सेटल्ड तूं आतां सेटल्ड जाल्ल्यान तुका कांय म्हटलें त्या विशयात कांय ना मागीर आतां खंयचें जाल्यार कोणाक मेळटा तें आमकां मेळटा कालें आमकां मेळोंक साहित्य मेळटा जाल्यार त्या एका उद्देशान हांवें काम करता आनी साहित्य विशयान तूं कालें काम करूंक सोदता साहित्य विशयात हांवें आतां दौड साहित्य हांवें केल्लें कालें जाल्यार आमचे समकालीन जावन खंयचे प्रॉब्लेम आसात की ते प्रॉब्लेम व्ह्युअर्सून ताका एक समस्या त्या प्रकारांत हांवें सल्लो नासतना ताका डीप जावन एक परमनंट उरचें तें न्ही म्हणटा देखून म्हळ्यार आतां कोंकणी भाशेंतले नखेत्र जावन तूं आमच्या ह्या कार्यक्रमांत आयलोय एक बंडल ऑफ नॉलेज एक सेवेचें एक व्हडलें मुठें जावन आसो तूं आमच्या ह्या कार्यक्रमांत जावन आमच्या ह्या विक्षकांक जाय तितली मयत दिवन तुवें आमकां आमच्या कोंकणीक ग्रेस्त केल्लो एक व्यक्ती जावन तूं हांगा आयिल्ल्या खातीर तुका देव बरें म्हणटा तुवें आनी मुखार 6 वर्सांनी तुवें आशिल्लें सर तुका मेळोन दी सूख समाधान आनी त्या सकड तुका लाभोवन दी म्हणून आशेवन हांगासर आयिल्ल्याक तुका देव बरें म्हणून कोंकणीचे तोड ताळयो पेटोवन तुका अभिनंदन पाठयता आनी हांगा आयिल्ल्या देव बरें म्हणटा देव बरें कोंकणी भाशेंतले नखेत्र ह्या कार्यक्रमांत आसा आमच्या मदें आसा थॉमस डिसोजा एडिशनल पब्लीक प्रॉसिक्युटर जावन कासरगोड आशिल्लो एक कृषीक
एक कोंकणी ॲक्टिविस्ट, एक माया मोगाचो मनीस, एक स्पोर्ट्समॅन, एक कोंकणी बरयणार, एक हांव आनीकी लांब 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 एक ड्रामा एक्टर, एक अरे आनी एक म्हळ्यार दराळा सोबरो अशे साबार जाण आमच्या मदें आसात. आनीक हर एक पोटी एका मनशाक काडटना तुमी आमच्या सांगाता बसतात आनीक ताच्या विशयान कुतुहलान आयकतात. तुमकां समेस्तान देव बरें म्हणटना नवें वर्स 2020 आमच्या लायफान आनीक खुशी संतोश हाडून दी म्हणून आशोन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.